प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेल स्वाम्याने स्मरण करताची हांगा म्हणल्यार सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. गोप्पीन सांगेन मस्त उलोवप चंद कोण उलोवप गा मस्त उलोवप गा जाल्यार मस्त कसं नाही उलयना आतां थोडे उलयतात. इथे आम्हाला वेळ जाला आमकां सचीर पेट वचास एक कुलदवळ इतिहा आमकां सर्वे कुलदवळ मिला रे कुलदेवू मिला आवसू सर्वांकय कुलदेव मला आवसू इष्टदेव मला रे बापूसू वेंकटरमण आम्ही कुलदेव दर्शनात वता ती मिला रे कशी वरतू कुळारात आवसू भेटू वता ती तशी एक कुलदेवळ खंयचे महामाया महागणपती आता सविस्तार गोपीन सांगितले याचे चरित्र आज उतले उद्धार जमचाक इन द वर्ल्ड प्रधान कारण आमगेल स्वामी इतिहा 1961 पूरा ये देवस्थान आस्ती पास्ती पूरा गेलेली जल आमगेल समाज कशी कसरेच्या बरो ये दवळा मात्र गेल्या कर्नाटक अंजाव्यात केरळ अंजाव्यात ग्रँड रेव्होल्यूशन ऍक्ट सर्वे गेले जेले आमगेल समाजान घट्टी धरून सर्वे दवळ की स्वाम्याला आशीर्वाद खंयचे एक कश्टार पोण ती नाही ने एक लायर आशिल्लो आमकां तो सांगता आशिल्लो स्वामी तो थंय गांवां आशिल्लो तरी देवा पुज्य कोर न्हू वास कोर नाशिल्लो ताका ल्हान सगळं आमगेन दवळ आसी न्ही स्वामी पालक्काड डिस्ट्रिक्टाय दुर्मेनी 100 ग्राम पूरा ये एक्ट येयले न्ही पूरा देवस्थान बंद कोर न्हू आमी बरगांवां वचूंक जाल्यार स्वामी जाल्यार आमगेल कसलो कीच एक दवळ सरी तशें जाम नत्तिन्ने कितले कश्ट असो आमगेल्या समाजाचे आनी की स्वाम्याल अनुग्रहान प्रेरणेन सर्वे उद्धार जाले तशीच ये दवळे जाल्यार ही स्वाम्यान कसं की एक नियम कोर क्रिश्चोलकारे कुलावी व्हड आसा ती पळया देवाक आमी सेवा करचे नंतर हे कुलावी सर्व विशयांत अभिवृद्धी प्राप्त जाली खंयचे विशयां ना ती हे कुलावी व्यापारान जाव्यात वैद्यान जाव्यात इंजिनियरिंगान जाव्यात खंयच्यांतूच उणेपण सर्व विशयांतूय देवान भर केले केदनाय आमी आज सांगिने हे कुलदेवळ हांगा रोथ वसिल्लो की एक सान रोध शिरवे पंत तेमच्यांनीच आमी 2 पंत येयल्या 2 की 3 पंत येयल्या एक पंत गोंयांत दुखून वच्चे भितर वचाक जायना अरे जीर्ण जाल्ला मागीर 2 पंत गेलेले वर्सा 2 वर्स फुडें हांगा दुखून मागीर हांगा भटकला दुखून येयली देवान एक कसलो की कोरोना आशिल्लें आमी खंयच्या भिमका आमगेलो समाज व्हड गूण तो केदनाय देवाक आमी सेवा केल्यार देव आमकां रिणांक घालना कितले कोरोना असो खंयचेच आम्याच्या फुडें सांगला खंयचेय आमगेल्या समाजांत खंयचेय एक चांग बरेपण कोर काम खंयचेय मातशें दवरलें नास की खंयचेय काडा तुमी इत्या देव आमकां आमगेल्या समाजांत तशी कशेंच पुरो कसले चड उण पुरो आमगेले भितरी देवाल विशयांत देवा वैभव जाता आमी तातूंत आमगेले कसलेय असो कश्ट आमी कश्टा वेळेर देवाक चड धरला री आमगेले कश्ट देव दूर करता ते प्रकाराचेर खंयचेच आमी देवाल सेवा केल्या
खंयचेय प्रोजेक्ट राबनी जाल्लेल्याक आतां गेल्लें वर्ष मंगळूरान तेरू 1 वर्ष फुडें गेलो देवाली निरूप पळयलें देवान जायत तेच दिसा कची देव तेरार बसलो 1 वर्ष भितर खंयचेय विशय उणेपण बणी खंयचेय काडा ही आमगेल समाजाचे व्हड सौभाग्य तर खंयचेच चापुरो अशी हांगाय जाल्यारी एक सान वेळेर 8 म्हयने सांगिना तो गोपयेन भितरी कशी करता ती कितें करता ती एक आसा पहा संशयात्मा विनश्यती आमकां संशय येता जर तूं संशय केन्नाय देवाल विशयांनी न्हय आमगेल करान देव करयतलो म्हण एक विश्वास आसा मो तोजा आमकां संशयात्मा विनश्यती म्हूण केन्नाय जात्त की ना की इत्या आमगेन मन चांग आसा जाल्यार खंडीत आमगेल करान देव चांग करयता आमगेन मन चांग आसूं का देवा तुगेल वैभव कोर का तांतू आमी मन्नान तूं द्वंद्व हाडच्याक ना देवाल विशयान द्वंद्व हाडलें चांग न्हय तशें कसलेंच आसून मुखार शून आमगेल ताणें सांगीन स्वामी आमी लेखिल्ले आपशी देवान आमगेल करान वस्त दुड्डू मात्र आमी लेखता ती दुड्ड वयल्यार सर्वे जाल्लें दुड्ड वयल्यार कांय जाल्लें ना म्हूण आमगेल लायक दुड्ड जाय नतीन न्हय इत्या मन एक जाम का देवाल धय एक जाम का आज आमकां सर्वे आसा दुड्डू आसा सर्वे आसा मन ना जाल्यार खंयचें जल तुवें ना तशी सर्वांनी चांग मन्नान आमगेल देवाले तांगेल योग्य ते प्रकारी देवाल ही सेवा केल्या आतां काल जाल्यारी सांगीन न्हय इतलो लोक रात्री जाल्यारी 1:30 जाल्ली जाल्यारी आमगेली लोक जनपद आसून येत्या देवाक रोत म्हळ्यार द्रोत न्हय बांडी रोद म्हळ्यार आगम रथा विशयी आसा ती रथा पुजा हे ध्वजारोहण आगम येता तेंकां कांय ना अशीच एक बांडी सांज जाल्यार तुलेस जाल्यारी आमगेले मम्मायेनी गणपतीनी केन्नाय चडना वर्सा आयकू दिवस चडची रथार पुराजांनी राबिनी पुराजांनी सेवा केल्या देवाली विशेष जाण सर्वांनी केल्या जाल्यार जाल्लें ना आनीक हें समजत व्हडीत तें प्रीती देवाल दयेन प्रीती ಸ್ವಲ್ಪ बेत्तलेली आतां थोडेची एकड जालेले आसा आनीक हे जाल्यार ही वृद्धी जमचें आसा देवान जें आमकां जालें तें प्रीती तें व्हड तें आसा जाल्यार कसरी सर्वे जाता इत्या तुमी पळया 10-15 तुमगेले 10-12 वर्ष प्रीती नातिल्यान प्रीती आसली पहा प्रीती नातिल्यान आमी झगडा करताय पळय ना प्रीती आसल्यार मात्र झगडा करचे आतां कोणें कितें रोडार वता आमी कोणाली लढाय करताय पळय ना प्रीती आसल्यार मात्र जमचें तें 10-12 वर्ष कसरे जायनी आतां पळया एक 3-4 वर्षीं देवाल मस्त काम करचें तशें जालें सेवा करचें तशें काम न्हय मुखार जाल्यार प्रीती वृद्धी जाम आनी खंय जाल्यार विशेष बरेंपण बरें काम जमचें तशें देवान अनुग्रह कोर का मात्र न्हय तिगेले एक विशेष अनुग्रह महामायेलो तशीच महागणपतीलो विशेष अनुग्रह प्राप्ती जमचें आमकां मात्र न्हय भुवनेन स्वाम्याल विशेष अनुग्रह कुलावी तातूंय वैदिकांक तशी आमगेल स्वाम्यालो इत्या आमगेल स्वाम्याल विशेष अनुग्रह प्राप्ती जाम काजलें आसा कुलावीकय तशीच बडमम्माकय तय कुलावीच कारण तें सर्वांकय कळटा आमी कांय सांगता म्हूण ना विशेष अनुग्रह इत्या देवान रथार बसल्लो नूतन जाम आमगेल मन्ना भितर जाल्यार नूतन विशय म्हळ्यार
चांग आम्ही विसरून आता पोरन रोत असं सोडतात न उतर घेतात खंयचेय असं जाल्यार ते सोड विशेष जाम स्वाम्याला एक विशेष अनुग्रह प्राप्ती जमचे तेश जाम का मात्र नहीं इते मनान प्रीती वृत्ती जाम का वैदिका भितर विशेष मात्र नहीं गृहस्था भितर कुलाविले मॅनेजमेंटात अधिकारी वर्गा भितर जाल्यार प्रीती वृत्ती जाम मात्र नहीं एक असं हांगा एक प्रश्न दवरलेलो प्रश्न दवरलेले वेळेरी काल आमकां बापा सूट घासयले न्हय परी हा स्वाम्याक मनांत व्हड एक इच्छा आशिल्ली एक स्कीम जाम का पूजा विधान एक रूपार जाम का ये प्रश्न जब छे ना स्कीम जाम का म्हूण मन आसीन रंग जाम का कशी की गोंयांत तूं कुलदेवस्थान आसा तशीची तेच वेळेर 2 दिवस प्रश्न जातस हे सांगचे ना स्वाम्याल फोटो दवरले थंय तेच वेळेर स्वाम्यान रक्षे सांगून एक नार्ल दिलेलो वाळकेश्वरान दुखून उडगास च्या बरो हे वेळेर स्कीम जाम का आमी हे उत्तर सांगीन न्हय स्वाम्याल घालेली माळा प्रत्यक्ष पळयल्लें आसा ते रूपार जाम काम पडलेली तर त्या वेळेर माळा उजव्यानच जाल्यार प्रश्न जावन आयज 6 वर्सां भायर जाल्ले ते एक जायनी ते वेन जाल्यार पुजा पद्दती जाल्यार एक विशेष रुपाचेर ते वेन जाल्यार देवान जमचे तशी देवान अनुग्रह कोर का आनी मात्र ते आमगेल भितर प्रीती वृत्ती जावन देवाल सेवा केलेल्यान आमगेल खंयचे अभिश्ट आसा की ते सर्वे अभिश्ट व्यासरूप नरसिंहान तशीची महामाया महागणपतीन अनुग्रह कोर सर्वांगे आनीके देवाल सेवा केलेल्यान सर्वे तांगेली इच्छा पूर्ण करून दिल्ली म्हूण कीर्ती देवान काडून घेवं का म्हूण देवाल प्रार्थना करून रबयतात.